तुमकां खबर आसतलें आमी काल प्रेस कॉन्फरन्स घेतलेली पणजे हांगा आणि आमचे सुप्रिमो मनोज परबान आमकां सांगलेले सगळ्या गोंयांतल्या लोकांक सांगलेले की आयज आमी जे आमचे असेंब्ली सेशन चलता पर्वरी थंय वचून आमची जी पोगो बिल आमचे पास कर अशें सांगपा खातीर जी आमी सगळ्या फूल गोंयभरांतल्या लोकांक कडल्यान सिग्नेचर घेतलेली लेटर्स आसलेली ती हजारांनी लेटर्स आमी आयज वचून सबमीट करपाची आसली गोंयच्या असेंब्लीन। पूण आमचो हो सरकार इतलो सध्या भियाल्लो आसा की तेंच्यांनी ह्या भयानूच आमचे मनोज परबाक आयज सकाळी बिचोले पुलीस स्टेशनान डिटेन केला। रिजन खबर ना, रिजन कोण सांगना, पूण तेका डिटेन केला। आता हेच्या फाटल्यान आमचो हो सरकार सीएम काय आनी कोण भियाला आमी नकळो, पूण आमी कितेंय करपाक सोदता जाल्यार हेंची हे रेग्युलर वे जाल्लेली आसा। कितेंय आमी करपाचें अनाउन्स करता तेन्ना सीएम येता आनी कोण येता पुलीस यंत्रणांचो वापर करता आनी मनोज परबाक डिटेन करता, हे हेंचे रेग्युलर वे जाल्लेली आसा। आता तेका डिटेन केलो म्हणून आमचो रेव्होल्युशनरी गोवन्साचो प्रेसिडेंट विरेश बोरकर आनी श्रीकृष्ण परब हे दोगूय जाण थंयसर लेटर सबमीट करपाक पर्वरी गेल्ले जाल्यार थंयसर तांकां घेवन पुलीस आमच्या गाडयेन बसोवन ती गाडी घेवन असेंब्ली भितर घेवन गेले। पूण थंयसर गेले उपरांत आमकां कळ्ळें की तेंच्या कडल्यान ती लेटर्स इनवर्ड सुद्दां घेवंक ना। आमची लेटर्स पोगो बिल हे आमी जे घातला पर्सन ऑफ गोवन ओरिजिन बिल, जेतूर आमी आमच्या गोंयकारांचे जे रायट्स आसा ते खंयसर तरी वाटोवपा खातीर ट्राय करतात। ते जर बिल पास जाले जाल्यार आमचे नीज गोंयकारांचे रायट्स सगळे आसा पळय ते आमकां मेळटले, आमकां नीज गोंयकारांक मेळटले। अशें जे बिल आसा ते पास कर म्हणून आमी कितलेशेच फावटी सीएमाक लेटर बरयले, कितलेशेच फावटी अपील व्हिडिओ काडले की ते बिल तूं पास कर, कित्याक ते पास केले जाल्यारूच आमचे गोंयकारांचे अस्तित्व जे आसा ते हांगासर गोंयान साल्वार उरतले। पूण ह्या बिलाचेर केन्नाच खंयच्याच असेंब्ली सेशनान केन्नाच डिस्कशन जावंक ना। आमी कितलेशेच अपील केले, कितलेशेच तांकां लेटर्स बरयली, कितली रिक्वेस्ट केली, तरी सुद्दां आमचो खंयचोच आमदार किंवा सीएम हेचेर डिस्कशन करपाक पळयना। हेच्या वयल्यान कितें साध्य जाता की हेंकां रेव्होल्युशनरी गोवन्साचें कितें आयकपाचें ना काय गोंयकारांचें आयकपाचें ना, म्हणून आमी फाटले 6 म्हयन्या पयलीं डोर टू डोर कॅम्पेन स्टार्ट केल्ली। रेव्होल्युशनरी गोवन्साचे आमचे मेंबर्स फूल गोंयभरान गोंयकारांच्या घरांनी वचून पोगो बिलाचें महत्व कितें आसा ते एक्सप्लेन करताले आनी हे एक्सप्लेन करतना लोकांक आमच्या पडटाले की पोगो बिलाची खरीच गरज आसा म्हणून। पूण हे सरकाराक आमच्या पटना म्हणून आमी लेटर्स छापलेली पोगो बिल पास कर अशें सांगपा खातीर लेटर्स छापलेली आनी ही लेटर आमी सीएमांक केल्लेली आनी ह्या लेटरांचेर आमच्या हजारांनी लेटरांचेर सगळ्या गोंयकार फॅमिलींनी सायनी मारलेले। हजारो गोंयकार फॅमिलींची सायन मारलेली पोगो लेटर्स आमी आयज सबमीट करपाची आसली आनी ती सबमीट करपाच्या भयानूच आयज आमच्या मनोज परबाक डिटेन करता हे सरकार। ती व्हरून दिवपाक आमी पर्वरी असेंब्लीन वयता जाल्यार ती आमची लेटर्स इनवर्ड घेयना, हेचो अर्थ कितें? सामान्य गोंयकाराक आवाज आसा काय ना? इतले हजारांनी गोंयकार जर तुका एक सांगता की एक बिल तू पास कर जाल्यार तेचेर डिस्कशन करपाचे तरी त्रास सीएमान घेवपाक जाय असले काय ना? हे सुद्धा सरकार करना, हेचो अर्थ आमी कितें काडपाचो? आयज विरेश बोरकार आणि श्रीकृष्ण परब जेन्ना पर्वरी गेले तेंच्या कडल्यान ती लेटर इनवर्ड करून घेवपाक तेंच्यांनी रिफ्यूज केले, प्लस त्या दोगांकूय पर्वरी पुलीस स्टेशनाचेर डिटेन केले। कित्या खातीर? कितें रिजन आसा? आयज विरेश बोरकार आणि श्रीकृष्ण परब दोगूय जण पर्वरी पुलीस स्टेशनाचेर डिटेन केला आता सध्या। कितें रिजन आसा? सरकार कितें करपाक सोदता? इतले कित्याक भियाला सरकार? हांव आमच्या सगळ्या गोंयकारांक अपील करता, तुम्ही ह्या लेटरांचेर सायनी मारला, तुमच्या लेटरांक वालोर दिना हो सरकार। तुम्ही सायन केलेली लेटर आता घेवपाक रिफ्यूज करता असेंब्लीन, इनवर्ड घेवपाक रिफ्यूज करता। इनवर्ड घेवपाक कितें प्रॉब्लेम आसा? फुडें तू ते डिस्कस कर, पास कर, फुडले गजाली इनवर्ड तरी घे पयली। हांव सगळ्या गोंयकारांकडे मागता, तुमकां जर पोगो बिल जाय पास जाल्लेले जाल्यार ह्या बिलाक सपोर्ट करा।